प्रवाह म्हणटा ती एक एक्चुअली कॉन्स्पिरसी, एक कारस्थान सेंट्रल बीजेपीचे आणि कर्नाटका बीजेपीचे गोंयकारांचे कानान घालपाक आणि गोंयचे मुखेलमंत्र्याक साल्वार करपाक. सगळ्यांक याद आसतली की कर्नाटकाच्या इलेक्शनाच्या टायमार देशाचे गृहमंत्र्यान सांगिल्लें कर्नाटकान वचून की म्हादय डायवर्ट करपाक कर्नाटका आणि गोंयचे मुखेलमंत्र्यांक बरोबर घेवन एक डिसिजन घेतलें म्हण. आणि गोंयचे मुखेलमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन ही म्हादय आमी डायवर्ट करतले म्हण हें देशाच्या गृहमंत्र्यान सांगिल्लें. आतां ताजे मागीर कितें जालें, गोंयान आवाज जालो, गोंयचें इलेक्शन येवपाचें आसलें, सगळो बोवाळ जालो, आमी ताका धारेर धरलो, हांवें ताका एसेंब्लीन ताका सारको धारेर धरलो. तेन्ना प्रवाह म्हणटा तें एक ताणें हाडलें आनी प्रवाह म्हणटा तें म्हजे कोतान गोंयचे मुखेलमंत्र्याक साल्वार करपाक, ताका एक बेसिकली गोंयकारांक हुडवींग करपाक एक इन्स्टिट्यूशन एक क्रिएट केलें. आनी ताणें कितें सांगलें, फॉर एक्झाम्पल जुलय 2023 गोंयचे मुखेलमंत्र्यान सारकें उदो उदो करून सांगलें की आतां प्रवाह म्हणटा तें जालें आनी म्हादय डायवर्ट जावची ना आनी कर्नाटका एक्सपोज जातलें. एक वर्सान सारकें कितें जाल्लें आहा, एक वर्सान मुखेलमंत्र्यान परतो स्टेटमेंट काडलो की कर्नाटका एक्सपोज जातली, आतां प्रवाहाची मिटींग जावपाची आहा, थंय इन्स्पेक्शन जावपाचें आहा आनी कर्नाटका एक्सपोज जातली. कितें जालें, इन्स्पेक्शन जालें, कर्नाटका एक्सपोज जाली ना ती जाली नाच. तांणी थंय मिटींग जी घेतली बेंगलोराक, थंय तांणी कर्नाटकाच्या हॉस्पिटॅलिटीक थँक्यू म्हणलें, गोंयकारांक फडको घालो की गोंयचे प्रवाह गोंयान जे ऑफिस केलां ताजे खातीर गोंयचे सरकारान 1 कोटी कितले तरी पयशे लाख दिवचे पडटा म्हणून ते आमी जे पयशे केले. आनी फायनली जें कितें सगळ्यांक दिश्टी पडटा, जे मलप्रभा वचून तांणी पळयलें 6 जुलय 2024 तें कांय रिपोर्टाचेर एक उतर ना. हाचो अर्थ कितें, हाचो अर्थ इतलोच की इट कन्फर्म्स वॉट आय हॅव बीन सेईंग ऑल अलोंग दॅट म्हादय हॅज बीन सोल्ड अँड प्रवाह इज जस्ट a measure to sort of hoodwink the Goans. It is a cover up. So म्हादय विकली आनी प्रवाह म्हणटा तो एक कवर अप गोंयकारांच्या कानान घालपाक. आनी बीजेपीक जेन्ना हो म्हादय इश्यू येता तेन्ना एक स्टॉप गॅप कितें तरी सांगूंक एक एक्सक्यूज मेळपाक इतलें तें जाल्लें आहा. आतां चवथ आसा, चवथीच्या दिसांनी हो इश्यू आमकां काडपाचो ना. म्हजो डिमांड असो आसतलो की अनंत चतुर्दश जातकर बेगींतल्या बेगीन ती हाऊस कमिटी परती कन्वीन करची आनी हो इश्यू इन डिटेल डिस्कस जावचो, गोंयचे जनते फुडें हाडचें की प्रवाह म्हणटा फेल जाला, सेंट्रल गव्हर्मेंटान गोंयकारांक विकल्या, सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रवाहाक कर्नाटकाक सगळ्यांक पडलां की 28 MP कर्नाटकान आसात, गोंयान आहा ते 2 आनी गोंयान गोंयच्या लोकांचे तांकां पडूंक ना. हें खरें सत्य आहा आनी हें एक्सपोज जाल्लें आहा आनी हे हाजे खातीर हाऊस कमिटी बेगींतल्या बेगीन मेळपाक जाय. अनंत चतुर्दश जातकर हो म्हजो डिमांड आसतलो आनी हांव गणपती बाप्पा कडेन मागतां की हे गोंयच्या सरकाराक बरी बुद्धी दिवन की जी कंटिन्युअस फटींगपणां सांगीत आहात. पयलीं आमकां सांगलें की सरकारान सांगलें की म्हादय म्हणल्यार आमकां आवय परस व्हडली म्हण, ताजे मागीर सांगलें की प्रवाह आयलें म्हणल्यार म्हादय साल्वार जातली म्हण. ती म्हादय कांय साल्वार जायना. आमी मागतात की गोंयकारांनी विचार करचो हाजेर आनी गणपती बाप्पान गोंयच्या सरकाराक बरी बुद्धी दिवची की हे हुशार गोंयचे जनतेक कंटिन्यूड फोटोवप जे तांचे हातान चल्लां तें मातशें बंद करचें आनीक एक खरें जें कितें आसा तें करचें आनी एक प्री डिटर्मिन्ड जो प्लॅन सेंट्रल बीजेपीचो आनी कर्नाटका बीजेपीचो आहा की म्हादय डायवर्ट करून गोंयाक उदकाक फाटीशेर करून गोंयकारांक मारचें, हो जो प्लॅन तांचो आहा तो खरो एक्सपोज करपा खातीर गोंयकारांक कॉन्फिडन्सान घेवन हाजेर एक लढो चलोवचो. हें करपा खातीर ही कापाजदाद सरकारान दाखोवची म्हणून आमी गणपती बाप्पा कडेन मागतले.